पावसाच्या नेटान कुमटा शिरसी रस्त्यार पालसणां कोसळ्ळी। रस्तो येरादारीक सद्याक तात्पुरतो बंद केला। कर्नाटक आणि कारवार किनारपट्टीचेर गेल्या 3 दिवसांपासून जोरदार पाऊस पडत आसात। तेका लागून अनेक ठिकाणी पडझड जाल्ली आसात। रात्री अशीच कुमटा शिरसी महामार्गाचेर एक दरड कोसळिल्ली आसा। तेका लागून हो महामार्ग आसा तो तात्पुरतो वाहतुकी खातीर बंद केलो आसा। ह्या महामार्गाचे काम सुरू असल्या कारणान तो महामार्गाच्या लागींच आशिल्लो डोंगर हो कामा खातीर थोडो जेसीबीन कट केलो। त्या उपरांत 2 दिवस कोसळिल्ल्या जोरदार पावसाक लागून हो डोंगर आसा तो कोसळ्ळ्या कारणान हो महामार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर तात्पुरतो बंद जाल्लो आसा। भटवाडी हरमला रस्त्याचेर उदक भरले। येरादारीचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम जालो। मजगतीं सिजनल पावसान 10% पार केली। आज सावन फुडले 3 दीस गोंयांत ऑरेंज अलर्ट। नेटान वारे मारून जगला गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याची माहिती हवामान खात्यान दिला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।